तो पुरा जनांक कोंकणी येता मगेल कोंकणी आसा ते गोवा मिश्रीत कोंकणी तुम्ही एक अंडरस्टँड जातले बिकॉज तांतू कोची स्टाईल मँगलोरचे वर्ड्स आणि गोवाचे वॉकॅबलरी यूज करून तुमके कोंकणीचे डिफरंट फ्लेवर दिता. कोण कोण गोवा पावला? पुरा जन पावला. सो ऐकला गोवा खंय आसा, कसल गोंयांत आसा. तरी गोवा विशयान तुमकां कसल सांगता म्हळ्यार वॉट कम्स फर्स्ट टू युअर मायंड? फर्स्ट तुमकां कसल आलोचन करता? हे म्हाका सांगच्याक न्हय म्हळ्यार बद तुमकां कुलदेवस्थाना आनी कांय येना. बीच येता. ओके व्हेरी गुड. हे म्हाका एक्सपेक्टेड आशिल्लें. आनी काय कसले टेम्पल्स? ओके ते कुलदेवस्थान तुम्ही एक सांगता म्हणून सांगलें म्हाका. बट फर्स्ट तुमकां आयलें बीचीस. आनी कसले येता विशय? गोवा म्हणल्यार तुमकां गोवा एट्रॅक्शन कसल? गोवा म्हणल्यार एट्रॅक्शन कसलें? त्या कुलदेवस्थान एक तुम्ही एक सांगता म्हणून एक सामके संस्कार सगळ्यांक आसा म्हणून सांगताय तुमी. बट आतां गोंयांत वतक तुम्ही बीचार वता आनी खंय वताय तुमी? कुलदेवस्थाना पांयपण जातकर मागीर खंय खंय वता? विंगड कसल पळोवच्या? हा सी फूड. सो गोवा इज नोन फॉर बीचीस, सी, सँड आनी तुमगेल कुलदेवस्थाना. आता ह्या कुलदेवस्थाना विशयान तुम्ही केन्नाय आलोचन केला, विचार केला की तुमगेल कुलदेवस्थान? कोणें म्हाका एग्जाम्पल दिया. खंयचें कुलदेवस्थान तुमगेलें? विजयदुर्गा, शांतादुर्गा, शांकवाळेश्वरी. दुसरें खंयचें? लक्ष्मी रवळनाथ, महालसा, रामनाथी. हे पुरा आमचे गेले कुलदेवस्थान. आता हे कुलदेवस्थाना विशयान केन्नाय तुम्ही हिस्ट्री बगैर तुम्ही केन्नाय विचार केला किंवा हॅव यू ट्रायड टू रीड अबाउट वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ युअर टेम्पल? नो. तुमकां हिस्ट्रींत इंट्रस्ट असो? आमचे गेल समाजाक नाजाल्यार कोंकणी मनशाक एक हिस्ट्रीन एक कसलकी नमन्याचे एक तुमकां इंट्रस्ट आसताच. आमकां आमगेल देवस्थाना वता आसतना फर्स्ट तुमकां कळका म्हणल्यार तुमी खंयच्या देवा वता त्या देवाची एक म्हायती आसतली. त्या देवाक एक कसलकी एक मायथॉलॉजिकल स्टोरी आसतली, एक लिजंड आसतली. आमकां एक शिवपुराण, विष्णू पुराण कळटा. सो महालसा नारायणी म्हणल्यार कोण? ती मोहिनी रूपांत आसा एक कळ्ळें. सो मागीर तेजी लिजंड कसल आसा, लोकल्स तांकां कसल तीक महालसाक मस्त जनांक अनुभव येता. ते अनुभव तुमकां कशी कळटा? ताजे लिजंडरी स्टोरीज कसले एसोसिएट. आमी एक गणपतीची स्टोरी, पार्वतीची स्टोरी, शिवाची स्टोरी, आमकां मायथॉलॉजिकल स्टोरीज आमकां कळटा. पुरा जनांक गोत आसा. तुमकां तुमगेल कुलदेवस्थानाची खंयचे हिस्ट्री कळटवे? कोणाकय आतां रामनाथी आसा, नाजाल्यार शांतादुर्गा, विजयादुर्गा. कोण कितें सांग? विजयादुर्गा. कोण ही विजयादुर्गा? केन्नाय विचार केलवे? हॅव यू एवर थॉट हू इज विजयादुर्गा? नाव दुर्गा, विजया, शांतादुर्गा. Why it is, when it is Durga, it is a form of ferocious woman or a ferocious deity. You have a prefix Shanta. मग शांत. ती शांत दुर्गा शांत कशी जाली? केन्नाय तुम्ही हे विचार केला, आलोचन केला? Have you ever thought all these things? Have you ever thought that your temples are in Goa? Why in Goa? खंय आसा गोंयांत? खंय आसा? एक स्पेसिफिक प्लेसार आसा, पोंडा. पोंडा or most of the temples are in Ponda. Why in only in Ponda? पणजी कोणाल कुलदेव आसू? मार्सेल पोंडा तालुका, काउन्सिल पोंडाच येता. Any other place? Veling is also in Ponda. So Veling is a village in Ponda taluka. Have you ever thought? हे सगळे प्रश्न हांव कसल्या निमगेत म्हळ्यार हाजे उत्तर तुमकां दिवच्याक I will try in my lecture. Or I don't want to make it as a lecture. I want it to be an interactive session. म्हळ्यार तुमकां कसल you want to know from me about your temple, you can ask me, because I have prepared a presentation
तें ಸ್ವಲ್ಪ I thought it is for a general public, so I was not knowing की हे कॉलेज स्टुडंट सांग म्हण तें हांव सांगच्या गेल्यार तुमकां सगळ्यांक बोर जाता and then you will say की आमकां काय आमकां हिस्ट्री नाका आमकां लिजंडाय नाका आमकां आमगेलें देवस्थान आमकां कळटा माळशी आमगेलें देवस्थान खंयचें रामनाथी शांतादुर्गा ओके वी आर गोईंग देर एवरी इयर फर्स्ट वी गो टू टेम्पल पूजा अर्चना करता मागीर तुमी बिचार वता सो दॅट इज द रुटीन So okay, never mind. But amgel devasthana vishayantu ammi why we have to learn, why we should know. See, we all are having some root. When you are saying you have your deity, what is it? Kula Devata. What is the concept of Kula Devata? Kula Devata. Kula. म्हणजे तुमगेले family deity. So कुटुंबाचे देवता. सो हे तुमगेल कुटुंबाचे देवता गोंयान कसले आसा तुमगेल कुटुंब हांगा आस न्हू मायग्रेशन ओके मायग्रेशन वाय मायग्रेशन ड्राइंग ऑफ सरस्वती रिवर that is North India. Your temple is in Goa and you are in Mangalore. Okay, that is first wave of migration. So, second wave of migration is during the Islamic invasion and third wave of migration is during the Portuguese. And then we have subsequent migration for trade and commerce. So, my family migrated from Kerala to Goa. So, from in the 16th century, my family went from Goa to Kerala. And now we are back to Goa. So, but I do not speak Malayalam. I know Konkani because I speak Konkani. So why Kula Devata is important? आम्ही प्रति घरान तो तुमकां सगळे अम्मा बापा सांगता तुमगेले आनम्मा सांगता कसल सांगता आम्ही प्रति वर्ष कुलदेव देवस्थाना वचका तुम्ही कुलदेवाक उडगास कोरका सो यू प्रे टू युअर कुलदेवता एग्जाम असल्यार तुम्ही कुलदेवता दुड्ड कांड व्हरता पयशे कांड व्हरता की हा म्हाका चांग मार्क्स येवंका सो वाय कुलदेवता बिकॉज इट इज अ फॅमिली डेटी नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वाय your family deity is there because now you are saying it is because of migration you have been displaced to various parts of the country वेगवेगळ्या जाग्यार तुम्ही पावले so when you are displaced at various places in India so why you should know about your temple and what are the ways what are the sources so मूळ कसं आसा so source तुमकां खंय मेळटले so शांतादुर्गा शांत कशी जाली नाजाल्यार ती दुर्गा शांत कशी जाली कामाक्षी कोणालो देव आसवे कामाक्षी शांतेरी कामाक्षी सो कामाक्षी देवस्थानांत कामाक्षी कोण ही कामाक्षी आसामाक कामाख्या आसा तिक कसले संबंध पावन जावन आसवे हे सो वॉट आर दीस सोर्सेस यू हॅव टू अंडरस्टँड अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ टेम्पल आतां तुमगेले हांगा कार स्ट्रीटांत देवस्थान आसा कार स्ट्रीटांत देवस्थान केन्ना आलोचन करात विचार करात त्या देवस्थानाक सुत्त काडल्यार तुमकां थांगा घर दिसता मार्केट दिसता एवरीथिंग इट इज एन अर्बनायझेशन ऑफ टेम्पल अर्बनायझेशन दॅट हॅज हॅपन अराउंड द टेम्पल सो तुमगेले फॅमिली थांगा आसतले थांगे तुमगेलो कोणकी एक वैद्य आसतलो डॉक्टर आसतलो तुमगेले वेजिटेबल वेंडर आसतलो सो एवरीथिंग अराउंड द टेम्पल फूल विकूचे थांगाच आसता सो एवरीथिंग यू गेट इट इज कॉल्ड temple urbanization. So when you are understanding about temple urbanization, तुमका sources कळका हे देवस्थान केन्ना साकून आसा आता नेक्स्ट टाइम तुम्ही गोवा वता जाल्यार थांगा तुम्ही कोणाकय निमगाच एक विचारात म्हणजे तांकांय अभ्यास करचे जातले हे देवस्थान केदाण बांदले कोण बांदले ताजे देव आसता प्रधान देव एक आसतलो नाजाल्यार आनी पंचायतन देवता आसतले 5 देवस्थान संसान देव आसतले आता रामनाथी देवळांत गेल्यार तुमकां रामनाथ शांतेरी कामाक्षी बेताळ काळ भैरव सिद्धनाथ अशी 5 देव आनी गण अशी मेळून देवस्थान ते हे देवस्थाना विशयांत ते देव थंय कशी थांगा तशी ह्या येद्राकच रामनाथ इथे आसता थांगाच शांतेरी कसले आसा सो देर आर लिजंड्स देर आर मिथिकल स्टोरीज अँड देर इज अ सिस्टम. And to understand this system, we have some sources. Now, as I am working, how go on to archives department. म्हणजे archives department काम कसले
पोरने रेकॉर्ड्स जे आसा ते प्रिजर्व करचे काम आर्कायव्स डिपार्टमेंटांत. सो थांगा मस्त रेकॉर्ड्स हे देवस्थाना बेगीर हिस्ट्री सांगूचे बेगीर बुक्स वैकी आसा आनी ओरिजिनल रेकॉर्ड्सय आसा. सो तांतू सो बेसिकली तुमकां सोर्सीस कळका जाल्यार देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ सोर्सीस. एक सोर्स म्हळ्यार आर्कायवल सोर्स, म्हळ्यार आर्कायव्सान कस आसा पोरने बरोवन दवरलेले, पोर्चुगीजान बरोवन दवरलेले रेकॉर्ड्स बरोवन दवरलेले ते रेकॉर्ड्स ते आर्कायवल सोर्स. नेक्स्ट आसता ते आर्किओलॉजिकल एविडन्सीस. सो वेन इट इज आर्किओलॉजिकल एविडन्सीस यू नो दॅट देर इज अ स्ट्रक्चर विच वॉज डिमॉलिश्ड, कोणकी ते मान घातले आनी मागीर थांग सुकून, बट ताजे अवशेश थंग आसा. तांबडी सुर्ला टेम्पल आनी फोटो तुमी गुगलान पळयल्यार तुमकां कळटले. आर्किओलॉजिकल सोर्सीस. Then you have scriptural sources. That is the most important thing for us. Scriptures, आमगेले पुराण ग्रंथ तांतू कसकसल संबंध आमगेले देवा विशयांत कळटा. सो ते स्क्रिप्चरल सोर्सीस आसा. आनी लास्ट सेकंडरी सोर्सीस, मस्त जणांनी बूक बरोवन दवरला देवस्थाना बेगीर. सो त्या देवस्थानाचे बुक्स, सो सेकंडरी सोर्सीस. सो first is about I will talk about archaeological sources. Archaeological sources आणतो तुमकां देवळाचे अवशेष मेळटा. म्हळ्यार गोंयांत आत्ता खंय देवळ आशिल्ले फुडें थंय देवळ नाशिल्ले. म्हळ्यार रामनाथ देवस्थान फुडें लोटले म्हणलें गांवांत आशिल्लो. शिरोडा कामाक्षी आसा ती राय म्हणलें गांवांत आशिल्ली. म्हाळसा देवस्थान वेर्ना म्हणलें गांवांत आशिल्ले. सो टेम्पल मायग्रेशन देवस्थान समेत आयले कशी गोंयांत आनी मागीर ताजी मायग्रेशन जाल्ले कशी हाका एक हिस्ट्री आसा. आनी हे हिस्ट्री कळच्या खातीर आमकां स्क्रिप्चरल सोर्सेस हेल्प जाता. स्क्रिप्चर्सान तूं दोन स्क्रिप्चर्स इम्पॉर्टंट आसा ते मागीर सांगता. फर्स्ट आमी आर्किओलॉजिकल एविडन्सीस. सो देवस्थानाचे अवशेष मेळटा. वी गॉट द रिमेन्स ऑफ द टेम्पल्स, रुइन्स ऑफ द टेम्पल्स. आमी लोटले गेल्यार हांगा रामनाथा देवस्थानाचे सन अवशेष आसा. वेर्नांत देवळा म्हाळशे देवस्थान आतां ते रिनोवेट करून नवे बांदला बट रिमेन्स आसा, एक तळें आसा. सो आर्किओलॉजिकल एविडन्सीस मस्त आसा. सो कोणाकय इंट्रस्ट आसा आर्किओलॉजीन तूं हे देवस्थाना बेगीर कोणें स्टडी कोरका जाल्यार ताजें आर्किटेक्चर कशें आशिल्लें. सो थांगा कॉयन्स पुडेचे तळयेंत आमकां एक हॅबीट आशिल्लें हें कॉयन्स घालचे. सो तळयेंत एक्सकवेशन एक्सप्लोर केल्यार तुमकां ओल्ड कॉयन्स मेळचे शकता. विंगड विंगड जाग्यार गेल्यार तुमी एक्सप्लोर केल्यार पोरने पॉटरी ताचे असल सगळं आर्किओलॉजिकल एविडन्सीस तुमी घेवन तुमी टेम्पल हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करच्याक जाता. पुन्हा एक बरोवचे एक द टाइम हॅज कम दॅट वी हॅव टू रायट द हिस्ट्री ऑफ टेम्पल्स based on true sources. Then we have archival sources and secondary. So first we will talk about the scriptural sources. स्कंद पुराण कोणे ऐकला? स्कंद पुराण. हा, त्या स्कंद पुराणाचो एक भाग जावन आशिल्ले सह्याद्री खंड. आता हे सह्याद्री खंड कोण आहे ताजे आमकां ओरिजिनल सह्याद्री खंड आसा. Nobody has that original text, full text. गॅरसन द कुन्ना म्हणून 1877 वो एक लिंग्विस्ट एक्चुअली तो इंडोलॉजिस्ट जाका भारतीय संस्कृती भारतीय ज्ञानाचेर अभ्यास करचे एक ताका इंट्रस्ट आशिल्ले. सो हे गॅरसन द कुन्यान 1877 तू कंपायल केले कसले की सह्याद्री खंड ताका खंय खंय मेळ्ळे ते. And then that सह्याद्री खंडाचे गजानन शास्त्री गायतोंडे ताणे ते संस्कृत वर्जनाचे मराठीन तो ट्रान्सलेशन विथ एडिटिंग तांतू थोडे एडिटिंग करून ताणे अवेलेबल केले. हे टेक्स्ट खाल्ला दिल ताजे फर्स्ट पेज ते. दिस इज वन ऑफ द मॅन्युस्क्रिप्ट विच इज अवेलेबल इन गोवा. दिस इज एन इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट. सह्याद्री खंड is the manuscript is very important because it gives you the details about your temples, your deities. It is telling you about the society. It is talking about the people and the legends associated to the deities.
आता एक गॅरेसीन देखून ना ताका हे सह्याद्री खंडाचे खंय खंय ताका मॅन्युस्क्रिप्ट मेळ्ळे जाल्यार हे सह्याद्री खंडाचे ताणें कंपायलेशन करता आसतना फर्स्ट ताका मॅन्युस्क्रिप्ट कोच्चिनांत मेळ्ळे आनी ते कोणाल कस्टडींत आशिल्ले जाल्यार काशीमठ संस्थानाचे भुवनेंद्र तीर्थ स्वामीजी तांगेल कस्टडींत हे मॅन्युस्क्रिप्ट आशिल्ले ते मॅन्युस्क्रिप्ट तांणी ताका हँड ओवर केले तशीच जुन्नर म्हणलेल्या गांवांत रघुनाथ शर्मा ताजे लागीं एक पार्ट ऑफ दिस मॅन्युस्क्रिप्ट ताका मेळ्ळे बॉम्बे एशियाटिक सोसायटींत ताका हे मॅन्युस्क्रिप्ट मेळ्ळे मागीर एक गुजराती ब्राह्मणा कडल्यान एक अननोन इन्स्टिट्यूशन ताजे लागीं मेळ्ळे देन मॅन्युस्क्रिप्ट्स वर फाउंड इन कोटा सिद्धापूर चेंपी दीस प्लेसीस आर इन कर्नाटका एंड गोवा एंड बनारस हे पुरा जाग्यार ताका थोडे थोडे ताका मॅन्युस्क्रिप्ट हे मेळ्ळे एंड देन ही कंपायल्ड द सह्याद्री खंड. Now this version of Sahyadri Khand, I got it from the Goa State Central Library, and the translation of this is available in Marathi. Now what this is talking about? For example, there is Kamakshi Mahatmya. Now who is this Kamakshi? Kamakshele महिमा कसली जाल्यार तिगेले कोणाक कळतवे कामाक्षी आता केलो जनान सांगले शांतीर कामाक्षी तुमगेल कुलदेवस्थान सो शांतीर कामाक्षी कुलदेवस्थान म्हणल्यार तुमगेल कुलदेवस्थान रामनाथी शांतीर कामाक्षी ते भायर आनी एक सेपरेट देवस्थान आसा कामाक्षी संस्थान म्हणून एक्चुअली दॅट वॉज इन अ प्लेस कॉल्ड राय इन द सालसेट रिजन आनी थांग सुकून मागीर ते शिफ्ट केल्ले पोंडा तालुकांत आता शिरोडा म्हणलेल्या गांवांत थांगा राय म्हणलेल्या गांवांत ही कामाक्षी कशी पावली जाल्यार ताका एक सन कथा जावन आसा एक मायथॉलॉजिकल स्टोरी जाल्यार एक अग्निमुख शर्मा म्हूण एक ब्राह्मण आशिल्लो आनी तो एक नित्य संध्या वंदन कोरून एक सात्विक ब्राह्मण देवा पूजन कोरून तागेलो संसार करता आशिल्लो तागेल पूत एक दीस रानांत वता वनांत वचून तांकां डेली तांकां त्या टायमार फायरवूड्स जाय सो लांकडां जाय ताका ते हाडूंक तो रानां वता आनी तो लेट जाता येना थाकेक थंय असुर मेळटा तो असुर ताका खावन वता तो असुर ताका खावन वता आनी हो अग्निमुख शर्मा ताका मस्त दुःख जाता आपल्याला पूत खंय गेला आपूण इतले देवा पूज करता इतले देवा भजन करता इतले देवाला आपूण इतली सेवा करून आपल्याला पुताक अशें जावचें म्हूण ताका एक मस्त दुःख जाता आनी तो देवाक शरणागत जावन हरिहराक तो हरिहर म्हळ्यार शंकर आनी विष्णूक तो तांगे स्मरण करता ते सांगता की तूं देवील प्रार्थना कर आनी ते वेळार तो देवील प्रार्थना करता आनी ती देवी तांकां येवन त्या असुरा लागीं युद्ध करून तागेले ते गुणकर म्हूण ते तागेले पुताल नांव तो अग्निमुख शर्माक ती तो गुणकर हाण दिता आनी ते वेळार साकून तो तिका रिक्वेस्ट करता की तूं हेच जाग्यार राय म्हणलेल्या जाग्यार तुवें हांगा राबुका आनी कामाक्षी हांगा रावता मागीर ड्युरींग द पोर्चुगीज पिरियड ती थांगा सुकून ते पलायन जाता आनी ते देवस्थानाक कामाक्षीक सुखरूप रित्या तांणी न्हंयतल्यान दुसऱ्या जाग्यार अक्रॉस द रिवर शिरोडा म्हणलेल्या गांवांत व्हरून शिफ्ट करता सो अशी हे देवस्थानाचो इतिहास हे देवस्थाना इतिहास आमकां कळका एज कोंकणीज आमकां आमगेल इतिहास कळचे एक इम्पॉर्टन्स आसता नाजाल्यार नेक्स्ट जनरेशनाक आनी नेक्स्ट जनरेशनाक तुमगेल 2 जनरेशन जातकच तुमगेल देव कोण म्हण सांगच्याक तुमकां कळना एक मस्त जाग्यार अशें आसा कुलदेवस्थानां आमगेल खंयची म्हण लोकांक कळना आज तुमकां एटलिस्ट निमगेल तेन्ना तुमकां कळ्ळें की तुमगेल देव कोण म्हण तुमकां कळटा सो नाव ट्राय टू अंडरस्टँड वॉट इज द लिजंड बिहायंड दीस सो तुमकां हें लिजंड कळटलें जाल्यार तुमगेल सांतेरी देवस्थान शांतादुर्गा कोण महाळसा नारायणी कोण ती वरुणापुरांत कशी पावली नागव्य महात्म्य आसा तातूंत महामाया देवी कथा आसा तशीच शांतादुर्गा प्रादुर्भाव शांतादुर्गा देवस्थानाच्या विशयांत आसा
शंखावली महात्म्यांतू विजयादुर्गा, शांतादुर्गा, नरसिंह ताजे विशयांत आसा. तशी सप्तकोटेश्वर देवस्थान, चंद्रेश्वर महात्म्य आसा तातूंत चंद्रेश्वर शिवाल बेगे तागेल माहिती आसा. तशी हे सह्याद्री खंडाचे उत्तरार्धांतू गोमंतकांतुले विंगड विंगड देवस्थानाचे मायथॉलॉजिकल स्टोरीज आमकां हे हातूंत मेळटा. तशीच आनी एक हे तुमगेल्या लायब्ररींत आसा, हांगा विश्व कोंकणीच्या लायब्ररींत आसा कोंकण आख्यान. कोंकण आख्यान 1721 बरयला. कोणे बरयला ते ताजेर डावट आसा, म्हळ्यार ते ऑथराचें नांव कळना कोणे बरयला. बट तातूंत एक स्टेटमेंट आसा, म्हळ्यार टेम्पल मायग्रेशना विशयांतू एक चॅप्टर आसा. मागीर आमकां कळटा, हें वाजतकर कळटा. म्हळ्यार कुशस्थळी श्री मंगेश प्रियोळी, कुशस्थळी आशिल्ल मंगेश आतां प्रियोळा आसा. वेरणे महाळसा महाडदोळी, म्हळ्यार वेर्णा महाळसा आशिल्ली ती मार्दोळा पावली. शंखावळी देवा दोन्ही स्थळी, केरी आणि वेलिंगासी, म्हळ्यार शंखवाळेश्वरी जी देवी आशिल्ली, दोन आशिल्ली, ती एक देवी केरी गेला, म्हळ्यार विजयादुर्गा केरी पावली. आणि वेलिंगाक नरसिंह आणि शांतेरी, म्हळ्यार शांतादुर्गा ती वेलिंगांक आसा. म्हळ्यार मुखार सांगला विजयदुर्गा ते केरी माझरी आणि केळोशीची शांतादुर्गा बरी राहिली कवळे ते ग्रामी. केळोशी म्हणल्यार गांवांतू शांतादुर्गा आशिल्ली, ती कवळे गांवांतू म्हळ्यार पोंडांतू ती पावला. हें सांगता एक सन काव्य तें कोंकण आख्यानांतून हांवें तुमचे बेगीर हाडला. तातूंत तुमकां टेम्पल मायग्रेशन म्हळ्यार आमचे कुलदेवस्थानाचें मायग्रेशन बदल कळटा, खंय सुकून खंय गेला. आनी दीस इज अ रेकॉर्ड ऑफ 1721, म्हळ्यार 18th सेंच्युरींतू बरोवन दवरलेलें. म्हळ्यार आज सुकून एक 200 वर्ष पुढे बरोवन दवरलेली ही माहिती. अशीच तुमी आज ही ऑथेंटीक माहिती जावन बरयली जाल्यार ती आनी 200 वर्सां 300 वर्सां उरच्या पुरो म्हूण. आनी आतां टॅक्नॉलॉजिकल लायफ, तुमी गोवा गेल्यार रिल्स करतले, इंस्टाग्रामार पोस्ट करच्याक. सो नेक्स्ट टायम तुमी गोवा गेल्यार तुमगेल्या देवस्थाना विशयांत सांगून एक रील करूं जाता. सो तुमी तुमगेली माहिती त्या देवस्थानाची काणी, देवस्थानाची तांकां उत्सव ते सगळें रील करून घाल्यार तुमकां एक तशी पब्लिसिटी मेळटली. म्हळ्यार तुमी कसले की एक कार्य केलें तुमकां एक लायक्स मेळटले. सो तशें केल्यार सो तुमी एक हिस्ट्रीच भाग जावन उरता. तुमी एक डॉक्युमेंट, आतां हें रील करप लेगीत इट इज अ डॉक्युमेंट, अ डिजिटल डॉक्युमेंट. आनी हें डिजिटल डॉक्युमेंट व्हरतले आमी आमगेल अकाउंट थंगा उरतलो, आमी आसो नासो अकाउंट थंगा उरता. हे कोंकण आख्यानाचें बूक हांगाच लायब्ररींतूय आसा, नाजाल्यार ऑनलायनय कोंकण आख्यान तुमकां रीड करच्याक कोंकण आख्यान म्हूण टायप केल्यार गुगलांत गुगल बुक्सांतू रीड करचें जाता. सो दीस लायन से इट ऑल अबाउट, म्हणजे सिक्रेटली म्हळ्यार ही देवळां कशी ट्रान्सफर केल्ली हाचे इतिहास पोर्चुगीज आर्कायव्सांतूय आसा. तांणी देवळ मान घातले त्या वेळार ते बरयता की त्या देवळांत तांणी गेला, त्या देवळांत मुर्ती ना, मुर्ती सिक्रेटली आमच्या लोकांनी ते न्हंय तांडून एक्रॉस द रिवर व्हरून एक सुरक्षीत जाग्यार दवरली. आनी तो जागो आज पोंडा, ताका अंत्रोज म्हूण आसा. आमी काशी मठाच्यान कोणें असल्यार तुमकां कळटलें की स्वाम्याल एक रायस जावं येता, केदार येता हाका चातुर्मासा वेळार, ते रायसांत 66 अंत्रोजी कोंकण देशीय गौड सारस्वत ब्राह्मण, म्हणजे ते 66 अंत्रोजी, ते अंत्रोज म्हळ्यार पोंडा, 66 म्हळ्यार सालसेट आतांचे मडगांव. एक्चुअली ऑल दीस पीपल आर फ्रॉम सालसेट रिजन. ही देवळां लेगीत सालसेटांतूच आशिल्ली. वेर्णा म्हणलेले आतांच्या सालसेट तालुक्यांतूच, कुशस्थळी थंगाची, मागीर शंखावळी, ही पुरा गांव सालसेट तालुक्यांत आशिल्ली. and they were migrated to पोंडा, म्हळ्यार अंत्रोजी नगरी. थंग रब्बूचे कोंकण देशीय गौड सारस्वत ब्राह्मण ह्या समाजा खातीर स्वामी रायस बरयता. हें पुढे सकून बरयता आसा. सो थंग लेगीत एक तुमकां इतिहासीक माहिती मेळटा and that information is telling you the genealogy. पुढे कॅलेंडर नाशिल्लें. So this was the way, oral tradition. So every day the men in the house तो डेट
पक्ष वार तिथी घटिका नक्षत्र खंयचे आसा ते प्रती दीस तो सांगतालो. प्रातः संध्या वंदन करता आसतना हे डिटेल्स आमकां मेळटा. तशीच ही तुम्ही खंयचे तुम्ही देवकृत्य करता आसतना भटमाम तुमकां कसलो निमगीता गोत्र खंयचे तुमगेलें. देन यू टेल अ गोत्र. नाव वॉट इज दिस गोत्र? गोत्र इज योर फॅमिली, हाऊ यू हॅव डिसेंडेड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऋषी. प्लस तुम्ही ते सांगता वत्स गोत्र सांगिल जाल्यार फपास तो मागीर तो जमदग्नी, ही इज टेलिंग यू अनदर लिनेज. सो दीस आर द ओरल ट्रेडिशन्स. आम्ही आमगेल इतिहास बरोवंच आमकां अभ्यास ना. आमगेल लोकांक बरोवच अभ्यास न्ही. आम्ही मौखिक साहित्य वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वी आर पासिंग ऑन. आम्ही म्हाका माहिती कळटा ती हांव म्हगेल पुताक सांगता, म्हगेल पुताक सांगता. सो वी हॅव पास्ड ऑन आवर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो तशीच तुमकां घरांत अम्मा हें करच्याक कसलें जेवण करच्याक शिकयत जाल्यार ती कोणाक तिगेल अम्मा सुकून शिकून आयला. सो द वे दे हॅव लर्नड दे आर पासिंग इट टू यू. सो हे संध्या वंदनात सांगूच विशय म्हळ्यार सो we are telling our history. So we are telling how our Gauda Saraswat Brahman Samaj from Saraswati river they came to Tirhut district of Bihar आणि मागीर थांग सुकून परशुरामान कशें आमकां गोमंतकांत हाडलें. सो हें आमकां संकल्पांतूय आमगेलें तत्व आसा. सो दिस इज ऑल मौखिक oral history. So this is also a source for the study of our own history or our temple history. So Sahyadri Khanda is one of the important scriptural source for study of our temple history because it is telling you the legends associated to our temples. मागीर आसा तें कोंकण आख्यान. ताका ऑथर कोण तें आमकां गोतना, बट वी नो की तें 1721 बरयला आनी तांतूं विंगड चॅप्टर्स आसा. वन चॅप्टर इज अबाउट द टेम्पल मायग्रेशन. मागीर आमगेले जाती भितरी कसले झगडे आसता. फुडें स्मार्त आनी वैष्णव तांगेले झगडे आशिल्ले. सो ते बेगेर ताजे विशयांत आसा. सो यू शूड नो, यू शूड रीड ऑल दीज थिंग्स. समटायम इट इज फॅसिनेटिंग. समटायम यू वील फील दिस इज इंटरेस्टिंग इफ यू हॅव इंटरेस्ट. तुमकां हिस्ट्रींत इंटरेस्ट आसा जाल्यार हें इंटरेस्टिंग जाता. So when it will become interesting? Because if we feel आमगेले इतिहास आमकां कोळका म्हणलेली एक भावना आमचे भितर आसा जाल्यारच तुमकां एक इंटरेस्ट हें अंडरस्टँड करच्याक जाता. हे जाल्ले आमगेले स्क्रिप्चरल बेसिक स्क्रिप्चर्स जांतूं आमकां आमगेले देवस्थाना विशयी म्हायती मेळटा. तशीच सूत संहितेंत गोमंतका विशयांत म्हायती मेळटा. महाभारताच्या शांती पर्वांत आसा. सो गोकर्णात उत्तरे भागे सप्त कोंकण विस्मृता तत्र गोवापुरी नाम नगरी पाप विनाशिनी. पाप नाश जावचे क्षेत्र म्हणलेले गोवापुरी अशी गोमंतकाचे महिमा. आणि आत्ता कशी जाला, आता पाप करच्या वच्ची भूमी जाला. सो दिस इज अ चेंज इन द सिच्युएशन. बट at one particular time Goa was known for its holiness and it was known for the holy places and it is documented. ये श्लोक सांगिल्ले सूत संहितेंत आसा. गोकर्णात उत्तरे भागे अर्थ कसले, गोकर्णाच्या उत्तर भागारी सप्त कोंकण विस्मृता. सप्त कोंकणाचे भाग तत्र गोवापुरी नाम नगरी. थंय गोवापुरी नावाची एक नगरी पाप विनाशन करचे सम आसा. सो अशी ह्या क्षेत्राची गोमंतकाची महिमा आमकां कळटा. आनी ते गोमंतक क्षेत्रांत आमगेले कुलदेवस्थान आसा आनी ते कुलदेवस्थानाचे इतिहास आधार कळटा जाल्यार फर्स्ट सोर्स हांवें कसलो सांगलो तुमकां, स्क्रिप्चरल सोर्सेस. स्क्रिप्चर्सांत खंयचे स्क्रिप्चर्स सांगले हांवें? सह्याद्री खंड ऑफ सह्याद्री खंड ऑफ स्कंद पुराण. सो स्कंद पुराणाचे एक भाग सह्याद्री खंड. ताजे
एडिटींग केलेलें फर्स्ट कंपायलेशन कोणे केलेलें गॅरसन द कुन्ना आनी ताणें खंयच्यान ताका खंय चुकून मेळ्ळें हें जाल्यार फर्स्ट पार्ट ताका काशीमठ संस्थानाचे भुवनेंद्र स्वाम्यांनी फर्स्ट पार्ट कोच्चिनांत दिल्लो मागीर ताका जुन्नर म्हणल्यार गांवांत एक पार्ट मेळ्ळो चेंपी सिद्धापूर कोटा गोवा बनारस हे एशियाटीक बॉम्बे एशियाटीक सोसायटी हांगा सगळे ताका वेगवेगळे मॅन्युस्क्रिप्ट मेळ्ळे ते ताणें कंपायल करून संस्कृत तो इंडोलॉजिस्ट आशिल्लो भारतीय शास्त्र भारतीय संस्कृतीचो अभ्यास करचो गॅरसन द कुन्या लिंग्विस्ट समेत आशिल्लो ताणें हें कंपायल करून आमकां अवेलेबल करून दिला हे हातूं प्रामुख्यान कसल लास्ट उत्तरार्ध भागांत कसल आसा आमगेल कुलदेवस्थानाचे लेजंड्स महिम सांगूची शांतादुर्गा प्रादुर्भाव कामाक्षी महात्म्य नागव्य महात्म्य नागवे गांवांत महामाया महामायेची महिमा सांगता शांतादुर्गा विजयादुर्गा तांगेल महिमा शंकुवाळेश्वरी तंगाशिले शंखावली महिमा ताजे तुमकां माहिती मेळटा तशेंच चंद्रेश्वर महात्म्य तीर्थ महात्म्य गोंयांत कसकसल तीर्थ आशिल्ले पवित्र तीर्थ आशिल्ले ताजे बेगीर माहिती हातूंत मेळटा सो हे स्क्रिप्चरल सोर्स आमगेले देवस्थानाचे इतिहास सोदूंक एक बेस जावन आसा सेकंड सांगिल्लें कोंकण आख्यान हांगा लायब्ररींत आसा तुमी वाचूं जाता then you have it online also तुम्ही तेवय वाचूक अवेलेबल इट इज सिंपल मराठी तुमकां देवनागरी वाचचा येता जाल्यार तुमकां वाचल्यार अर्थ जाता म्हणजे आत्ताच मॉडर्न डे मराठीन ना बट सिंपल आसा हिंदी कळटा जाल्यार तुमकां हें कळच्याक इजी जाता हें जालें वन टायप ऑफ सोर्स दॅट इज स्क्रिप्चरल सोर्स सेकंड सोर्स आतां देवस्थानाचे आनी खंय मेळटले आमकां म्हायती स्क्रिप्चरल सोर्स केन्नाय सांगल्यार केलो जनांक दिसता हा स्क्रिप्चर्स म्हणल्यार कोणकी बरयलेले ताका कांय बेस ना म्हूण सांगचें आसा ते स्क्रिप्चराक आधार दिवच्यो भाग म्हणल्यार आर्कायवल सोर्स म्हणल्यार गोवांत पोरने सगळ्या पोरने आर्कायव्स हे भारतांतले थांगा आमचे लागीं देवस्थानाचे इतिहास कळटले जाल्यार बिकॉज पोर्चुगीज हिस्ट्री यू मस्ट बी नोईंग दॅट पोर्चुगीज गोवा येवन जातकर तांणी गोंयांत एक आज्ञा आदेश दिल्लो पोर्चुगीज रायान की तांकां हिंदू देवळां तांकां खंयचीय उरची ना पुरा मारून घालची आनी ती देवळां मारून घालच्यो इतिहास तांणी नोंद करून बरोवन दवरला ते बेगीर आमकां ती माहिती मेळटा आनी फर्स्ट ताजे एक 3 डॉक्युमेंट इम्पॉर्टंट आसाय ते म्हळ्यार ओरियांत कोंक्विस्तादो हें पोर्चुगीज बरय तांणी फ्रांसिस्को डिसूजा ताणें कंपायल केलेलें तशीच डॉक्युमेंटा इंडिका जोझेफ विकी म्हणल्यार ताणें कंपायल केला फॉराल दी सालसेट बार्देस आनी इलियश हें एक डॉक्युमेंट आसा then we have the other documents also I will be talking about them so first slide is about Orient Conquistado so हे ಸ್ವಲ್ಪ तुमका टेक्निकल जातले because तुमका पोर्चुगीज book system गोत नसतले so as I said one of the oldest archives in the entire South Asia is the Goa archives because Portuguese तांक बरोवंच मस्त अभ्यास कसलें तांणी केलें चांग केलें वायट केलें तांणी बरोवन दवरलें आनी हें बरोवन दवरलेले बेगीर आज आमकां हेल्प जाता तें म्हळ्यार आमगेल इतिहास कळच्याक आमगेल माहिती कळच्याक सो ही माहिती कळच्याक फर्स्ट इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट म्हळ्यार ओरियांतो कोंक्विस्तादो व्हड नांव आसा हें त्या बुकाचें फर्स्ट पेज ओरियांतो कोंक्विस्तादो जेजूस क्रिस्तो पेलो पाद्रीस द कंपानिया द जेजूस पोर्चुगीजांतले जेजुइट्स जे प्रिस्ट आशिल्ले ते जेजुइट्स प्रिस्टाल एक एसोसिएशन आशिल्लें ते एसोसिएशनाचें नांव ते पाद्रीस द कंपानिया दे जीजस आल सोसायटी इन शॉर्ट सो ती सोसायटीन ताजे मेन फ्रांसिस्को डिसूजा ताणें हे 2 पार्टांत हें बूक बरयला फर्स्ट पार्टांत 1542 ते 1563 आनी सेकंड पार्टांत 1564 to 1585
हे कालखंडाचे हे पिरियडाचे रेकॉर्ड तांणी कसल चांग केले वायट केले सगळं रिपोर्ट डेली रिपोर्ट खंयचे जाग्यार वचून कसल तांणी जेजुइट्स तांगेले प्रचार प्रसार करचे आशिल्ले ते तांणी केला ताजे बेगेर बरयला आनी तातूंत आमकां माहिती मेळटा ती वेगवेगळ्या साम्राज्या बेगेर बिजापूर कोचीन विजयनगर ट्रावणकोर मदुरई मुघल्स हांगेली माहिती आनी क्रिस्टियानिटीची स्प्रेड कशी तांणी केला हे माहिती मेळटा. आतां तुमी म्हणटले क्रिस्टियानिटी स्प्रेड करता आसतना देवळा विशयांत हांव कसल्या सांगता हांव सांगचे आयला सोर्सेस हेच हातूंत आमकां अकाउंट तांणी मेंटेन करता आसतना बरयता आसतना केलो जाग्यार बरयलेलें आसा की कशी खंयचे जाग्यार ते गेल्ले ते जाग्यार आतां कुशस्थळी जाग्यार गेल्ले खंयचे दिसा तांणी तांकां चर्च बांदिली ते चर्च कोणाल स्थाय आशिल्लो कोणाल जागो आशिल्लो तो ते जाग्यार पयलीं खंयचे देवळ आशिल्लें आनी थंय देवळ कोणालें आशिल्लें ते देवळ कोणालें कोणे बांदलेलें अशी पुरा हिस्ट्री एक ब्रीफ चुटूक जावन हिस्ट्री आमकां हे डॉक्युमेंटांत मेळटा ती आमकां एक्सट्रॅक्ट करून आमगेल देवस्थाना विशय बरोवच्याक हेल्प जाता. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सोर्स. डॉक्युमेंटा इंडिका जोसेफ विकी म्हणून ताणें हे एडिट केल्ले 13 वॉल्युम्स एक्चुअली हे कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट्स दे ऑल वर कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट्स बिकॉज हांगा गोंयांत कसल मिशनरी एक्टिविटीज जाता इवन नॉट गोवा दॅट टायम दे हॅड देअर कंट्रोल अप टू मँगलोर. सो तांगेल पोर्ट्स हांगाय आशिल्ले सो ते कशी तांणी कंट्रोल करता आशिल्ले तांगेल मिशनरी एक्टिविटीज कशी जाता सो हे पुरा एक्टिविटीजांचे डिटेल जावन हे तांणी डॉक्युमेंटेशन रोमाक दवरलेले. सो त्या रोमाच्या आर्कायव्सांत तांणी कशी कंपायल करून दवरला सो ते इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंटेशन ते जेजुईट मिशनऱ्यांनी केलेले तांतूं देवस्थाना बेगेर मस्त माहिती मेळटा आनी ताजे वॉल्यूम नंबर 7 हातूंत आमकां म्हाळशे विशयांत कळटा शांतादुर्गा विशयांत कळटा मंगेशा विशयांत कळटा. सो ह्या डॉक्युमेंट हातूंत वॉल्यूम 7 हातूंत डॉक्युमेंट नंबर 90 आसा थांगा एक रिपोर्ट आसा रिपोर्ट ऑफ 1567 ते फादर गोमीश वाज म्हणलेले ताणें बरयलेले आनी इट इज अबाउट हाऊ द टेम्पल ऑफ महाळसा विच वॉज एट वेर्ना म्हणलेल्या गांवांत आतां ते पुनः निर्माण केलेलें आसा देवळ ते म्हाळसा म्हळ्यार आतां मार्दोळांत गोंयांत आसा ते म्हाळशे देवस्थान कशी मोडच्याक आदेश दिल्लेलो आनी तो ते म्हाळशे देवस्थान मोडचे वेळार ताका थंय आयिल्ली अनुभुती म्हणल्यार ते देवस्थानाचे कार्विंग्स ते देवस्थानाचे ताणें बरयलेलें वर्णन हें ट्रान्सलेशन आसा कि Father Louis Goish describes the beauty of the mandap and the crafted woodwork that embellished it and ताजे एस्थेटिक्स विशयांत हें पुरा ताणें वर्णन केलेलें हें ಸ್ವಲ್ಪ एक गूगल ट्रान्सलेशन आसा बिकॉज तें ओल्ड पोर्चुगीज बरयता आसतना तातूंत लॅटीन मस्त वर्ड्स येता सो ते अशी एक एक डॉक्युमेंट हे वॉल्यूम 7 हो एक डॉक्युमेंट मेळ्ळा अशी आनीक 13 वॉल्यूम आसा तातूंत आमकां आमगेल देवळा विशयांत माहिती मेळच्याक शकता आनी दीस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ रीरायटींग which will help us to rewrite the history of our temple. आमगेल देवस्थाना इतिहास आत्ताय क्लॅरिटी ना मस्त आमी म्हणटा की देवस्थान हांग सुकून थंय आयले 16th century पोंडांत आयले ओके फिनिश इट ऑफ आतां हें आसा बट हाव द टेम्पल वॉज बिल्ड हू बिल्ड दॅट टेम्पल पुढे कशी आशिल्ले ताजे मंडप भितर देवस्थानाचे मांडणी कशी आशिल्ली देवाक खंय दवरलेलो फर्स्ट सुरवे हांड खंय दवरलो खंयच्या वाड्यार दवरलो खंयच्या जाग्यार दवरलो हाची माहिती हे सगळे डॉक्युमेंटेशनाचो अभ्यास केल्यार ताजे रिसर्च केल्यार आमकां कळटा. आनी एक 2 वॉल्यूम इम्पॉर्टंट आर्कायव्सांत आसता म्हळ्यार फोराल आनी तोंब. फोराल म्हळ्यार इट इज लायक अ रेंट पे इट्स बोथ दीस वॉल्यूम्स आर अबाउट द रेंट गव्हर्मेंटाक प्रत्येक जाग्या पासून रेंट येताले ताजे वर्णन आसा बट हें वर्णन बरयता आसतना ताजे विलेज वायज तुमकां थांगा खंयची देवस्थानां आशिल्लीं ताजे देवस्थानाचे मेन
ताजे अधिकारीस ना जाल्यार त्या देवस्थानाचे खंयचे कुटुंबाचो देव तो हें तुमकां कळटा. म्हळ्यार ब्रीफ माहिती आसा बिकॉज हो रेकॉर्ड बरयला 1567 ऑनवर्ड्स. सो ऑलरेडी देवळ मान जाला आनी थांगा उरलेल्या अवशेशाचेर उरलेल्या जाग्याचेर कशी थंय तो जागो काणू मागीर कोणाक दिल्ला आनी जॉग्राफिकल लोकेशन हातूंत तुमकां जॉग्राफीची म्हायती मेळटा. हिस्ट्रीच न्हय, कोणा इंट्रस्ट जॉग्राफिकल स्टडी कोरका गोंयची किंवा गोंयचे देवस्थान फुडें खंय आशिल्ले हाचे अभ्यास कोरका जाल्यार हे फोरालाचे इम्पॉर्टंट आसा. आतां हातूंत एक डिफिकल्टी आसा म्हळ्यार पोर्चुगीजांत आसा बट हें ओल्ड पोर्चुगीज हें वाज्योक आतां कोणय ना. म्हळ्यार पोर्तुगालाक आसात तांकां पालियोग्राफी द आर्ट ऑफ रिडींग दीस ओल्ड स्क्रिप्ट इज पालियोग्राफी. ते पालियोग्राफिस्ट आमकां जाय आनी ते वाचून दीस इज अ डॉक्युमेंट अबाउट नारायण एंड सांतेरी. हांगा कळटा सांतेरी भगवती आनी महामाया नारायण ताजे बेगीर ते देवस्थान आशिल्लें ताजी ही माहिती आसा. आतां ही खंयची शांतेरी खंयची ते डॉक्युमेंट कंप्लीट वाचूका ताजे नंतर आमकां कळटलें की खंयच्या जाग्यार ही ते डॉक्युमेंट आसा. सो हें डॉक्युमेंट 1568 आनी 1622 16th and 17th सेंच्युरींत बरयलेले हे रेव्हेन्यू रेकॉर्ड्स आनी ताजे ते वाचून तातूंतल्यान आमकां आमगेल्या देवस्थाना बेगीर म्हायती काडचे हें एक इम्पॉर्टंट सोर्स जावन आसा. तशीच पोर्चुगीजान 19th सेंच्युरींत प्रति देवस्थानाक गोंयांत टेम्पल्स रेग्युलेशन एक्ट हाडलो आनी ते रेग्युलेशन एक्टांत तांकां प्रति देवस्थानात तांगेले बाय लॉस आसूं रेग्युलेशन रुल्स एंड रेग्युलेशन आसूं म्हण आसा. सो ते रुल्स एंड रेग्युलेशनान समेत स्टार्टींग ते देवळ ताजे ओरिजिनल कोण ताजे महाजन्स हे पुरा विषय ब्रीफ हिस्ट्री थांगाय तुमकां मेळटा. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑथेंटीक डॉक्युमेंट. तेव्हा एक तुमकां अधिकृत माहिती दिवचे एक डॉक्युमेंट आसा. हे जाल्ले तुमकां स्क्रिप्चरल सोर्सीस, आर्किओलॉजिकल सोर्सीस, आर्कायवल सोर्सीस. देन यू हॅव सेकंडरी सोर्सीस. तुमच्या लायब्ररींतूय हांगा मस्त बुक्स आसा. विश्व कोंकणी केंद्रान एक चांग अटेम्प्ट करून टेम्पल्स ऑफ गोवा म्हणून एक कॉफी टेबल बुक काडला आनी तें कॉफी टेबल बूक आतां तें आउट ऑफ प्रिंट आसा. बुकाक इतले डिमांड आसा म्हळ्यार इतले सुंदर तेंचो प्रति देवस्थानाचो देव ताजे उत्सव ताजे फोटोज इतले चांग ते कोणाकय वाचूंक म्हळ्यार एक कॉफी टेबल बुक जावन एक उत्कृश्ट उदाहरण आसा. म्हळ्यार विश्व कोंकणी केंद्रान केल्लेले एक चांग प्रोजेक्ट तो आनी तेंचे बूक मदल्याक एक आसा ते कॉपी आनी ते पुरा जन येता ऑफिसांत पळयता वाचता वता. हांव ते व्हरूं दिना कोणाक. मागीर ते रेर कॉपी जाल्लो आतां. मागीर इतले सुंदर तांतूं म्हायती मेळटा. तशी जावन तुमी प्रति देवस्थानाचो आतां तुमकां हांगा एक इंट्रस्ट आय डोंट नो हांव तुमकां कसलें सांगलां तातूंत तुमकां इंट्रस्ट क्रिएट जाल्लो आसतलो अशें हांव आलोचन करता की तुमगेल्या देवस्थाना बेगीर तुमी आतां नेक्स्ट टायम गोवा वतले त्या वेळार तुमी कसो विचार करतली तुमगेल्या देवस्थानाचे हिस्ट्री तांकां भटमामा निमगितली नाजाल्यार थांगा देवळा उत्सव कसो जाताय. सो तुमी हे अंडरस्टँड कोरका. सबा देवा वचून पांय पूण आयले म्हूण जायना. तुमी थांगा वतकर थांगा तुमगेले देवा बेगीर ताजे कसले लिजंड आसा तुमी गूगल समेत सर्च करा. एटलिस्ट यू वील स्टार्ट नोईंग अबाउट युअर डेटी. एक चांग म्हाका दिसलें म्हळ्यार तुमकां कळटा तुमगेलो देव कोण हें कळ्ळें. देव धर्म सम आसल्यार देश आमगेलो घट्टी उरता. सो ताजे खातीर तुमी तुमगेले देवा बेगीर तुमकां कळटा शांतेरी तुमगेलो देव ना कामाक्षी विजयादुर्गा. आतां तुमी नेक्स्ट लेवलार वचूका. तुमी आतां कॉलेजांत आसा सो तुमी नेक्स्ट लेवल कशी वचूका म्हळ्यार यू शूड नो द लिजंड्स एसोसिएटेड टू दॅट डीटी ऑर एल्स तुमी हेवय एक डॉक्युमेंटेशन करचें जाता. तुमकां कुटुंबाक अनुभव आयलेले आसतले देवाक कसले तुमी सांगून घेतला आंगवून घेतला जाल्यार तुमगेले ते पूर्ण जालें तें लेगीत तुमी डॉक्युमेंट करा. फॅमिली हिस्ट्री रायटींग फॅमिली हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट बिकॉज you are following that कुलदेवता system. Now कुलदेवता system कसं आहे की that is your family deity. It is कुलदेवता तुमगेल कुळाचो देवता. So he is like your forefather. So that कुलदेवता concept तुम्ही आता पुढे कशी आशिल्ली प्रति घरांत एक मूल पुरुष असतालो
तशीची तुमगेल घराचे एक नाग आसतालो. सो हे पुरा थोड्या जाग्यार आसता, नाजाल्यार तुमी म्हणून तुमगेल नाग देवस्थानान दवरला. बट नागो मागीर एक घरान तूं खांबो आसतालो ताका आमी एक दिवो लावचे क्रम आशिल्लो. एक पोरणे घर कोणालें आसतलें तांगेल घरांत आसतलें ताका एक पुरुषाक एक मूल पुरुष कोणें तें घर बांदिला तागेल एक एन्सिस्ट्रल वर्शिप टायप, तागेल एक उडगास म्हूण तुमी तो दिवो लायताय. तशी लावची परंपरेन तूं आमी ते परंपरेन सुकून आयिल्ले लोक तुमी आज हे 21st सेंच्युरींत आसा. सो तुमकां हें आनिकय मुखा वयल सेंच्युरीक हें तुमगेल देवस्थान तुमगेल कुलदेवता विशयांत पास ऑन कोरता जाल्यार तुमी तुमगेल हिस्ट्री तुमकां गोत आस हें इम्पॉर्टंट.